कॅन्डिडेट डिक्लेअर जाता अलायन्साच्यो गजाली चलताल्यो पूण RGP वांगडा तुमचें अलायन्स जायना अशें आयकूंक मेळटा. पळय RGPची सोयरी काँग्रेसी बरोबर करपाक हांव आशिल्लो. ताजे मागीर RGP तांचे कडेन ऑन देअर ओन उलोवपाचें चालू दवरलें. बेजिकली ते जे सीट मागताले ते तांचे कडेन उलयताले. ट्राय पार्टीक म्हळ्यार तिगूय जाण बरोबर बसून उलोवणें जावंकूच ना. एकूच ना जालें ताचे फुडें कांय जावंक ना. सो एज अ रिजल्ट ऑफ वीच हे अलायन्स उरतलें उरचें ना कितें तें बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द काँग्रेस. काँग्रेसीन ताचेर सांगूंक जाय आमचे फक्त अलायन्स आनी सीट मागपा खातीरच आमी ना, आमी कॅम्पेन करून इलेक्शन जिखूंक सोदताले. म्हणून आमी आमचे कॅन्डिडेटाक घेवन ऑलरेडी काम सुरवात केल्लें आहा आनी अलायन्स जातलें आनी ताचेर जें कितें आमी उलयलां ताचेर म्हाका थोडी खात्री आहा की अलायन्स काँग्रेसी बरोबर आमचे जे 2022 पयलींचे अलायन्स आसा ते उरूंक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी जर तेंय तुटपाचें आहा जाल्यार आमकां आनी म्हाका सांगचें पडटलें कित्याक तांचे सेंट्रल लिडरशिपान हे अलायन्स पूण हेजो इफेक्ट ZP इलेक्शनार पडटलो असो दिसना तुमकां? कित्याक सद्या नॉमिनेशन फॉर्म जाले सगळे चालू जाले. वेगवेगळ्या ऑपोजिशनांत आमी पळोवपाक वता जाल्यार काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड, RGP आनी आप इफेक्ट जावचो न्ही म्हणून अलायन्स करपाक आमी फुडें सरिल्ले. सो इफेक्ट थोडो कितें जातलोच पूण कोणाक अलायन्स जाय आनी कोणाक नाका हें लोकांक कळटलें. सुसंस्कृत गोंयची जनता ही पिशी न्ही. आमकां खबर आहा की कोणें इनिशिएटीव घेतिल्लो, कोणाक एकवट जाय. आनी हांवें आज गोंयच्या सायबा कडेन बसून मागलां की बरी मत दिवची की सगळ्यांनी एकवटान गोंय उरलां तें राखचें म्हणून. सो म्हाका अलायन्स जाय कित्या खातीर हांव फराक म्हणून न्ही, अलायन्स जाय इतल्या खातीर कित्याक डिविजन ऑफ द एंटी BJP वोट हो जावचो न्ही म्हणून. म्हणजे तुका जाय जाल्यार कोणाक नाका अलायन्स कोणाक नाका आतां? काडचें ते सगळें हांव उलोवंक लागला हांव जर्नलिस्ट